भावार्थ आमच्या जिविताची बुन्याद। भावार्था विणे आमच्यान एक घडीभर ह्या संवसारांत जिवंक साथ देना। देखीक पळया, जेन्ना आमी सकाळीं उठता आमी कितें चिंता? आयच्या दिसा जें कितें म्हाका करूंक आसा तें हांव करतलीं, सगळें बरे भशेन जातलें अशें आमी चिंताव न्हय। आमी अशें चिंताव आज म्हाका एक्सिडेंट जातलो, म्हजेर कितें वायट येतलें, आकांत येतलो अशें आमी चिंताव ना। आमच्या घरांत आमची आवय, आमची भयण वा आमची पतीण वा कोणूय आमकां जेवण तयार करता, तें जेवताना आमी अशें म्हणटा वय, म्हज्या आवयन ह्या जेवणांत वीखपणी घालूंक ना मूं, हें जेवल्यार हांव मरचो ना मूं, मरची ना मूं अशें आमी चिंताव? केदींच ना। भावार्थान आमी तें जेवण जेवता। जेन्ना आमी दोतोरा लागीं वेता, दोतोर आमकां एकच सुवी तोपता, नाजाल्यार वखदां दिता। आमी केन्ना अशें चिंताव हो दोतोर जे सुवी तोपता हे सुवेक लागून हांव मरतलों अशें चिंता? ना। केन्ना सायड इफेक्ट जावं येता, ती गजाल वेगळी, पूण दोतोराचेर आमकां विस्वास आसा देखून आमी दोतोरा लागीं वेता।